खुर्सावाडो दिवाडी वाठारात तणाव निर्माण जालेलो आसा। 3 म्हयन्यां पयलीं ह्या वाठारांत थळाव्या लोकांनी बसयल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याची कांय अनवळखी मनशांनी मोडतोड केली। महाराजांच्या हातांतली तलवार मोडून गायब करपाची घडणूक हांगा घडली। ही बाब लक्षांत आयल्या उपरांत थळाव्या लोकांनी शुक्रारा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर वचून कागाळ नोंद केली। घडणुकीची नोंद घेत पुलिशेन ह्या वाठारांत कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात केला। ही घडणूक प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान घडिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। पुलिशेन घटनाथळार वचून दोनूय वटेनच्या लोकांची समजूत काडली आनी शांतता राखपाचें आवाहन लेगीत केलें। कळंगूट ग्रामपंचायतीच्या डान्स बारा विरोधात कारवाय करप सुरूच आसा। शुक्रारा कळंगूट पंचायतीन आणि सरपंच जोसेफ सिक्वेरान कळंगूट आणि बागा वाठारांत आशिल्ल्या डान्स बाराची आणि बेकायदेशीरपणान चलपी टावंटांची कारवाय केली। तेन्ना तांकां चडशी डान्स बारां जी आसा ती बंद सांपडली। सुमार 5 बेकायदेशीर डान्स बारां चालू आशिल्ली ती बंद करची अशी शिटकावणी तांकां दिल्या। जो मेरेन कळंगूट वाठारांत आशिल्ली बेकायदेशीर डान्स बारां पुरायपणान बंद जायना तो मेरेन आमची कारवाय चालूच आसतली अशी म्हायती कळंगूट पंचायतीचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान दिल्या। सनबर्न फेस्टिवलाचो आस्वाद घेताना जर बोवाळ जालोच जाल्यार महोत्सवाच्या आयोजकांनी भरिल्ले सेक्युरिटी डिपॉझिट जप्त करपाची अट घालीत गोंय सरकारान ह्या महोत्सवाच्या आयोजकांक मान्यताय दिल्या। आनीक एक म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार सनबर्न वाठारांत खंय स्मोकिंग करपाक मेळचें ना। हो वाठार पुरायपणान नो स्मोकिंग झोन असो आसतलो। ह्या दोनूय अटींक पळयत जाल्यार ह्यो दोनूय बाबी वर्सान वर्स ह्या महोत्सवांत घडटा हें न्हयकारपाक समाज जावचें ना। ताका लागून ह्यो अटी पळोवपाक महोत्सव आयोजक कितले यश घेतले ही बाब म्हत्वाची आसा। पुराय महोत्सवाच्या आयोजना खातीर आयोजकांनी सरकाराक 2,50,00,000 रुपया खर्च केल्यात। 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन वागातोर सनबर्न जातलो। ह्या इव्हेंटाची फी म्हणून 1,10,00,000 रुपया आनी 18% GST तशेंच 10 कोटी रुपया सेक्युरिटी फी म्हणून अशें तांच्यांनी घेतिल्लें आसा। फाटले कितलेशेच दीस जाले बांबोळेच्या कुजिरा वाठारांतल्या स्कुला कडल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ली मेकळी सुवात जी आसा ते गटार बांदपा खातीर खणून दवरलेली। त्या कारणान व्हडल्यो फातरी आनी लोखणाचे रॉड्स भायर सरिल्ले। हेका लागून लोकांक धोको थंय निर्माण जाल्लेलो आसा। ह्या सुवातेच्या लागीं स्कुला लेगीत आसा। शेनवारा एक भुरगो स्कुलाक वयताना स्लीप जावन थंय सकयल पडलो। ह्या कारणान भुरग्यांचे पालक सामके तिडकाले। पालकांनी जेन्ना थंयच्यान सुपरवायझराक जाप विचारली तशेंच तांकां वयर आयिल्ल्यो फातरी आनी रॉड्स काडून उडोवपाक लायले। त्या खातीर तांच्यांनी तिडक उक्तयली। गटाराचें काम बेगिनात बेगीन पुराय करचें म्हणून विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी कंत्राटदारा कडेन कांय दीस आदींच मागणी केल्ली पूण कंत्राटदार कोणाचें आयकना। ही मेकळी सुवात खणून दवरिल्ल्या कारणान स्कुलांच्या भुरग्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा म्हणून भुरग्यांच्या पालकांनी नाराजी उक्तायल्या। बाणास्तारीचो जो बाजार आहा त्या संकुलाचें काम निमण्या पावण्यार पावला। 17 कोटी रुपया खर्च करून तयार केल्ल्या ह्या मार्केट संकुलाचें उक्तावण जानेवारी म्हयन्यांत मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी जातलें। ह्या शिवाय प्रियोळ मतदारसंघा खातीर खासा पुलीस स्टेशन बांदपाचें काम लेगीत पुराय जालां आनी ताचें उक्तावण जानेवारी म्हयन्यांत जातलें। मेर्शे बाजाराची बिल्डींग बांदपा खातीर म्हयन्या भितर निविदा काडटले अशी म्हायती लेगीत नागरी पुरवण खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या।
शिरगांव ब्लॉका खाला मायनिंग वेवसाय सुरू करतना खण पिडेस्तांचे आणि गावातले प्रश्न जाग्यार घालचे अशी मागणी शिरगांव पंचायत आणि थळाव्या लोकांनी केल्या. ई ऑक्शना खाला शिरगांव ब्लॉका खातीर येवपी एक मायनिंग साळगांवकर कंपनीन मेळयल्या, जाल्यार दुसरी मायन बांदेकर कंपनीन आपल्या ताब्यांत दवरपाक यश मेळयला. मायनिंग सुरू जावचे संकेत मेळिल्ल्या शिरगांव वाठारांत उमेद पातळ्ळा. थळाव्या ट्रकांक आणि तरणाट्यांक काम दिवचे, गांवांतली शेतां वाचोवची, उदकाची समस्या जाग्यार घालची अशी शिरगांवच्या लोकांनी मागणी केल्या. पुराय गोंयांत कोळसो नाका म्हणून हो मुद्दो घेवन बाणावलेचो आमदार न्यायालयांत गेलो. 2020 वर्सा चांदोर आनी आरोशी ह्या वाठारांत ह्या संदर्भात मोर्चा जालो, जाल्यार दुसऱ्या वटेन सगळे आमदार कोळसो नाका अशें म्हणून कपलाक कोळसो लावन विधानसभेत देंविल्ले. पूण खरो वेळ आयलो तेन्ना फकत बाणावलेचो आमदार एकलो न्यायालयांत हाजीर आशिल्लो. गोंयांत कोळसो नाका आनी ह्या बाबतींत आमी आमच्या निर्णयाचेर ठाम आसात अशें वेंझीचें विधान आसा. आमी कोणाक भिवचे ना अशी खणखणीत जाप वेंझीन डबल इंजीन सरकाराक दिल्या. कितल्यो केशी आयल्यो जरी आमच्या नांवार घातल्यो लेगीत तरी आमी बंद खडींत रावन झगडटले अशें वेंझीचें म्हणणें आसा. कतारात चालू आशिल्ल्या संवसारीक फुटबॉल सर्तीची फायनल अर्जेंटिना आणि फ्रांस ह्या दोन पंगडां मदीं आयतारा जातली. अर्जेंटिना 6वे खेपे जाल्यार फ्रांस 4थे खेपे फायनलींत पावल्या. तशेंच दोनूय पंगडांनी दरेकी 2 खेपे करंडाचेर नांव कोतरायलां. अर्जेंटिना निमणे खेपे 1986 वर्सांत मॅच जिखिल्ली, जाल्यार फ्रांस सद्याचो वस्ताद पंगड आसा. फ्रांस पंगडान मोरक्कोक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारोवन सेगीत दुसरे आनी वट्ट 4थे खेपे फायनलींत सुवात मेळयली, जाल्यार लिओनेल मेसीचे ड्रिबलिंग आनी आल्वारेझाचे फिनिशिंग हाच्या नेटार अर्जेंटिनान क्रोएशियाक 3-0 अशा गोल फरकांनी हारोवन संवसारीक फुटबॉल सर्तीच्या फायनलींत सुवात मेळयली. मेसीची संवसारीक सर्तीची फायनल ही आंतरराष्ट्रीय मळावयली निमणी मॅच आसतली. मडगांव शारांत पार्किंगेचो व्हड प्रश्न निर्माण जाता, देखून हो पार्किंगेचो प्रश्न जो आसा तो सुटावो करपा खातीर 2 ते 3 पार्किंग सुवातेचें नियोजन केलां. मडगांव नगरपालिकेच्या फाटल्यान आनी बोरकार सुपरमार्केट ह्या दोनूय मेकळ्या सुवातेचेर पार्किंगेचें नियोजन करतले, जेणे करून मडगांव वाठारांतलो पार्किंगेचो जो प्रश्न आसा तो सुटावो जातलो अशें मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगला. शेनवारा दामोदर कॉलेजी कडल्यान ICICI बँके कडल्या रस्त्याची पळोवणी केल्या उपरांत दिगंबर कामत उलयतालो. ह्या सुवातेचेर शाळेच्या वेळार व्हडा प्रमाणांत येरादारीची कोंडी जाता, देखून शक्य जालें जाल्यार रस्तो रुंद करपाचो हांव यत्न करतलों अशें दिगंबर कामतीचे मडगांवकारांक आश्वासन दिलां. शेनवार दिसा कुळ्या दूधसागर ऑनलायन टूर बुकींग पोर्टल सायटीचें उक्तावण जालें. थळावो आमदार गणेश गांवकरान ह्या सायटीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार रान अधिकारी आनंद जाधव, जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सौ सुवर्णा तेंडुलकर, दूधसागर टूर एसोसिएशनाचे अध्यक्ष अशोक खांडेपारकर आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. ही ऑनलायन बुकींग आतां सध्या सुरू जालेली आसा. ऑनलायन टूर बुकींग पोर्टल सायटीचें उक्तावण जालें तेन्ना थळावो आमदार गणेश गांवकरान ह्या सायटीचें उक्तावण केलें. जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सौ सुवर्णा तेंडुलकर, दूधसागर टूर एसोसिएशनाचे अध्यक्ष अशोक खांडेपारकर आनी हेर वांगडी ह्या टायमार हाजीर आशिल्ले.
सध्या चालू आशिल्ल्या शिमे वादांत चीनाकडल्यान स्पष्ट धोको निर्माण आसा हे खबर आसतना लेगीत भाजप सरकार उग्गी कित्याक असो आरोप करीत काँग्रेसीच्या राहुल गांधीन उतरांचे फार पेटयल्या. मात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हाणें राहुल गांधीच्या ह्या आरोपाक राजकारण आशिल्ल्याचो दावो करून भारतीय जवानांचो आमकां खूब अभिमान आसा अशी सणसणीत जाप राहुल गांधी हांकां दिला. सध्या चालू आशिल्ल्या शिमेवयल्या वादांत चीनाकडल्यान स्पश्ट आमकां धोको आसा अशें राहुल गांधीचें म्हणणें आसा. जाल्यार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी राहुल गांधीच्या ह्या आरोपाक राजकारण आशिल्ल्याचो दावो करून भारतीय जवानांचो आमकां खूब अभिमान आसा अशी सणसणीत जाप राहुल गांधीक दिल्या. गोंय सरकार आणि गोंय राज्य दिव्यांग आयोगाच्या जोडपावलान आयोजीत जावपी पर्पल फेस्ट ह्या महोत्सवात 3000 दिव्यांग प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्या. इफ्फी प्रमाण ह्या महोत्सवाचें आयोजन लेगीत दर वर्सा करपाची मोख सरकारान दवरला अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. 6 ते 8 जानेवारी ह्या काळात जावपी ह्या महोत्सवाच्या आयोजनात 1000 स्वयंपूर्ण मित्रांनी तशेंच स्वयंसेवकांनी वांटो घेतला अशी माहिती ह्या वेळार तांणी दिल्या. शुक्रारा सांग्यार नेतुल्या रेंव खणीचेर फ्लायिंग स्क्वॉडान धाड घातली. बेकायदेशीर रितीन काडिल्ली 240 क्युबिक मीटर रेंव फ्लायिंग स्क्वॉडान जप्त केली अशी माहिती मामलेदार प्रवीण जय पंडीत हाणें दिल्या. उपरांत जेसीबी यंत्रणाचो उपयोग करून रेंव परतून न्हंयेत घातली. सांगे तालुक्यांतल्या मामलेदार प्रवीण जय पंडीत आनी एसिस्टंट ऑफ मायन्स जिओलॉजिस्ट सॅनफोर्ड मस्करेनास हांच्या फुडारपणा खाला सांगे पोलिसांनी कारवाय केली. उपरांत फ्लायिंग स्क्वॉडान बेकायदेशीर रितीन रेंव काडिल्ल्याचेर पोलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्या आनी फुडलो तपास चालू आसा. कुचेली बार्देसाचो अमर अशोक साळवी हांच्या घराक उजो लागलो आनी लाखाचें लुकसाण जालें. नेमको हो उजो कसो लागलो तो मात आजून कळ्ळो ना. घरांतल्यो कांय विजेवयल्यो वस्तू लासून गोबोर जाल्यो. तशेंच वेळार बोवाळ जाल्ल्यान शेजाऱ्यांनी उदकाच्या माध्यमांतल्यान उदकाचो आधार घेवन उजो पालोवपाचो यत्न केलो अशें अमर साळवीन सांगलें. उज्याचो नेट वाडिल्ल्यान घर मालकान उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उपरांत घटनाथळार पावून उजो पालोवपी दळान व्हडली दुर्घटना जावपाची वाटयली. पूण ह्या दुर्घटनेन मात खूब लुकसाण जाल्ल्याचें मुखार आयलां. उजो लागिल्ल्यान घरांत आशिल्ल्यो विजेवयल्यो वस्तू, टीव्ही आनी हेर विजेवयल्यो वस्तू लासून गोबड जाल्यो. घराचे वाशे सुद्दां लासून गेले. तेका लागून बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें मुखार आयलां. महाराष्ट्र महाविकास आघाडीन मुंबईत महामोर्चा काढलो. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हांचे सयत भाजपाच्या कांय फुडाऱ्यांनी महापुरुषा विशीं केल्ली वादग्रस्त विधानां तशेंच कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान महाराष्ट्राच्या विरोधात केल्ली विधानां, शिमेच्या वाठारांत रावपी गांवांतले आनी हेर राज्यांत आस्पावपाचे कट कारस्थान, राज्यांतली बेरोजगारी, सत्ताधारी पक्षाच्या फुडारी बायल्यां तशेंच हेर फुडाऱ्यां विशीं केल्ली कांय विधानां, महाराष्ट्रातले उद्देग गुजरातात व्हेलात आनी हेर कितलेशेच मुद्दे अशे घेवन महाविकास आघाडी सरकारा विरोधात आक्रमक जाले. ह्या मोर्चात शिवसेनेचो ठाकरे गट, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस तशेंच हेर खुबशा सामाजीक संघटनांच्या फुडाऱ्यांनी वांटो घेतलो. ह्या मोर्चा खातीर लागीं 3000 पुलिसांचो बंदोबस्त मुंबईत तैनात केल्लो.
राज्यांतली शेतकी पिकावळ वाडोवपाक तशेंच शेतकी मळाक उर्बा दिवपा खातीर गोंय जलस्रोत खात्यान काम करपाक सुरवात केल्या. गांवांत आशिल्ल्यो तळयो, बांयो तशेंच उदकाच्या हेर स्रोतांतलें उदक शेतां मेरेन पावोवन तांकां पडीक शेत जमीन परत लागवडी खातीर हाडपाक सरकार मजत करतले, अशी माहिती जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. फुडल्या 6 म्हयन्यांत दर तालुक्यांतल्यान 200 नवीन शेतकऱ्यांक पंचायत तशेंच स्वयंपूर्ण मित्रांनी तयार करचे असो उलो ताणें मारला, अशी माहिती जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्या. तेका लागून नवीन शेतकार तयार जातले आनी शेती करपाक उर्बेभरीत पावलां उबरतले अशी माहिती ताणें दिलेली आसा. अस्कीत गोंय मुक्ती दीस मनोवपाच्या उत्सवाचो थळ कांपाल मैदाना वयल्यान गोंय विद्यापीठ मैदानार हालयल्ल्यान गोंय टीएमसीचे मिडिया समन्वयक ट्रॉझन डिमेलो हाणें हरकत घेतल्या. हाचो त्रास सर्वसामान्य लोकांक जातलो. भाजप सरकार सामान्य लोकांक गोंय केंद्रीत कार्यावळी पासून पयस दवरपाक सोदता म्हणूनच हे यत्न चालू आसा अशें ट्रॉझन डिमेलोचें म्हणणें आसा. अस्कीत गोंय मुक्ती दीस मनोवपाच्या उत्सवाचो थळ कांपाल मैदाना वयल्यान गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर हालयल्ल्यान गोंय टीएमसीचे मिडिया समन्वयक ट्रॉझन डिमेलोन हरकत घेतला आनी आरोप केला. हाचो त्रास सर्वसामान्य लोकांक जातलो अशें तांचें म्हणणें आसा. खंयचोय समाज वावुरपी आझाद मैदानाचेर येवन आपले विचार मांडपाक शकतात, पूण ते मांडपाक हांगासर शकनात. ताका लागून आझाद मैदानाक कुशीक पोलीस स्टेशन आसून हातूंत एक सुद्दां पुलिसान लक्ष घालूंक ना. गोंयांत सध्या कायदो आनी सुवेवस्था इबाडात चल्ला ताचें कारण म्हटल्यार भाजप सरकार, असो आरोप गोंयच्या समाज वावुरप्यांनी केला. कांय दीस आदीं मुन्नालाल हलवाई ह्या समाज वावुरप्याचेर हल्लो केल्लो. ह्या खातीर शेनवारा गोंयच्या सगळ्या समाज वावुरप्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन केलें. तशेंच हल्लो करपी मनशा आड पुलीस स्टेशनांत गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी केली. भाड्याच्या कुडीत गांजो लिपोवन दवरपाच्या आरोपा वयल्यान मझार अहमद मोहम्मद ह्या केरीच्या तरणाट्याक पेडणे पुलिसांनी रंगे हात धरले. ताचे कडल्यान 500 ग्रामाचो सुमार 50,000चो गांजा जप्त करून ताका पुलिसांनी अटक केला. हो आरोपी मूळ हैदराबादांतलो. पेडणे केरी हांगा तो भाड्याच्या घरांत रावतालो. आमकां ह्या प्रकरणा विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत आमी सांपळो रचून रंगे हात आरोप्याक धरलो अशी माहिती पेडणेचे पुलीस निरीक्षक दत्ताराम राऊत हाणें दिल्या. एका भाड्याच्या कुडीत हो गांजा सांपडलो. गांजाचें मोल जें आसा तें 500 ग्रामाचो सुमार 50,000चो हो गांजा जप्त केला. हो आरोपी आहा तो हैदराबादांत रावपी पेडणे केरी हांगा तो भाड्याच्या घरांत रावतालो आनी ह्या भाड्याच्या घरांत तेणी गांजा दवरलो. ह्या प्रकरणाची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत सांपळो रचून रंगे हात ताका धरलो अशी माहिती पेडणेचो पुलीस निरीक्षक दत्ताराम रावतान दिली. पयल्याच फावट वेगळेच तंत्रज्ञान घातिल्ले डांबर सध्या ह्या पुलाचेर फेल गेले. अटल सेतूचो पुराय लेयर काडून पारंपारीक पद्दतीन आतां डांबर घालतले. अटल सेतूचेर फोंडकुलां पडची न्हय म्हणून GSIDC कामाक लागल्या. डांबर काडपाक सुरवात केल्ली आसा. हे काम GSIDCन सुरवात केल्ली आसा. डांबर आतां पारंपारीक पद्दतीन घालतले. आधुनीक तंत्रज्ञानाचो वापर करून डांबर घातिल्ले हे डांबर फेल गेला. ताका लागून रस्त्याचें काम परत परत सारकें जायत आसा. काम पुराय जावपाक फुडले 3 ते 4 म्हयने लागतले. तो मेरेन टप्प्या टप्प्यांनी अटल सेतूचेर ट्राफीक डायव्हर्जन आसतले. हाका लागून येरादारीची कोंडी जावपाक शकता.
गांवठी भाजी बाजारात विक्रेते खातीर आयिल्ल्यान आतां भायल्या राज्यांतल्यान येवपी कांय भाजयांच्या दरांत वाड जावपाक लागल्या. मस्काच्यो सांग्यो बाजारात 50 रुपयाच्यो 4 अश्यो विकल्यो वतात, जाल्यार गांवठी भाजयेची जी एक चुडी आसता ती 20 रुपयांनी मेळटा. गांवठी भाजयेच्या बोवाळांत भायल्या राज्यांतल्यान येवपी भाजयांची दर केन्ना वाडटा तर केन्ना देंवता. फाटल्या सप्तकांत 5 ते 10 रुपयांनी वाडिल्ली कांद्याची दर शुक्रारा 5 रुपयांनी देंवली. कांय पालक भाजयांची दर वाडत आसा. भाजयेची दर कितली वाडली तरी गिरायकांची मात बाजारांत भाजी घेवपाक गर्दी आसतात. एकावन्नाव्या विजय दिसाच्या निमतान व्हिक्टोरिया मेमोरियलाच्या आवारात अस्तंत बंगालांतल्या इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांडान कोलकाताच्या व्हिक्टोरिया मेमोरियलांत सांस्कृतीक कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळी वांगडा लायट अँड सावंडाचे शो आयोजीत केल्ले. ह्या दिसा भारतान पाकिस्तानाचेर मेळिल्ल्या जैताचो उगडास करून शहीद जाल्ल्या जवानांक आर्गां ओंपता. एकावन्नाव्या विजय दिसाच्या निमतान व्हिक्टोरिया मेमोरियलाच्या आवारात ही अस्तंत बंगालांतल्या इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांडान कोलकाताच्या व्हिक्टोरिया मेमोरियलांत सांस्कृतीक कार्यावळ घडोवन हाडली. भव्य दिव्य लायट अँड सावंडाचो हो शो आशिल्लो. भारतान पाकिस्तानाचेर मेळिल्ल्या जैताचो उगडास करून शहिदांक आर्गां दिवपा खातीर ही खाशेली कार्यावळ आशिल्ली. शुक्रारा मदला माज मांद्रे म्हाळसा देवीच्या देवळान दिवजोत्सव जालो. वर्सा पद्दती प्रमाण म्हाळसा देवीची पालखेंतल्यान मिरवणूक जाली. देवीचें दर्शन घेवपाक गोंयाभरांतले तशेंच गोंया भायले लेगीत व्हडा भक्तिभावान लोक हांगासर आयिल्ले. आपल्या कुलदेवीची ओटी भरपाक दिवजां पेटोवपाक सवाशीण बायलां उमेदीन नटिल्लीं दिश्टी पडली. खासा म्हाळसा देवीच्या दिवजोत्सवाक येवपाक भक्त मुद्दाम बसी करून तरी सुद्दां हांगासर पावतात. फेरयेक खाजे, खेळणी, चणे तशेंच हेर सामान विकपा खातीर मांड घातिल्ले आसता. देवळांत भक्तांक खातीर महाप्रसाद जाता. उपरांत देवीची आरती करून गाराणें घालून उत्सवाची सांगता जाता. एकोणीस डिसेंबर लागीं पावल्यान राज्यांत गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याची तयारी नेटान सुरू आसा. शुक्रारा गोंय पुलीस, अग्निशामक दल, NCC ह्या जवानांनी तशेंच शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी मुक्ती दिसाच्या परेडाचो खूब मोठो हो सराव केलो. ह्या वर्सा हो सुवाळो गोंय विद्यापिठाच्या मैदानाचेर जातलो. पयलीं तो कांपाल पणजे जातालो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत संचालनालयाची पळोवणी करतले आनी ताका मानवंदना दितले. उपरांत गोंयच्या जनतेक उद्देशून भाशण करतले. हे दृश्य आसा राज्यांत गोंय मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्याची तयारी नेटान सुरू आसा. हो सराव तुमी पळोवपाक शकता. शुक्रार दिसा गोंय पुलीस, अग्निशामक दल तशेंच NCCच्या जवानांनी ही सराव केली. पणजे सेरेंडिपिटी उत्सव चालू आसा. ह्या उत्सवात वेगवेगळे व्यायामाचे देखावे केलेले आसा. ह्या व्यायाम देखाव्याचो भुरग्यां सावन जाणट्या मेरेन लोक उमेदीन मनरिजवणे खातीर वापर करतना दिश्टी पडटा. वेगवेगळ्या व्यायाम उपकरणाचेर बरे देखावे उबारलेले आसा. भुरगीं तशेंच जाणटी आवडी प्रमाण उमेदीन आपलो पोज दिवन कलाकृतीच्या कडेन फोटो काडटाना सुद्दां दिश्टी पडटा. मनरिजवणे खातीर ह्या व्यायाम उपकरणाचो वापर करून कांय लोकांचो वेळूय पासार जाता. सध्या पणजे सेरेंडिपिटी उत्सव मोठ्या थाटामाटान चालू आसा. खुबशे लोक हांगा हाजेरी लायता आनी हाची मनरिजवणे खातीर वापर करता. त्याच बरोबर हांगासर फोटो सुद्दां काडपाक ते आपली उपस्थिती लायता.